आम आदमी पार्टी ट्रान्सपरन्सीच्यो काणयो सांगता खरे, मात ताचे कांयच धड ना म्हूण विधानसभेक आपाच्या तिकेटीचेर लढपी उमेदवारांनी आवाज काढला। आपात हुकुमशाही पद्धत चल्ल्या, कोणे आवाज काढल्यार ताका कडेक काडटात, मिटिंगेक आपयनात म्हूण दिवचल आनी साखळेचे उमेदवार उलयले। आम आदमी पार्टीन डोनेशनां घेता, हिशोब विचारल्यार दाखयनात। गोंयांत ही पार्टी दोग तीग जाणूच चलयतात, दिल्लीच्या लिडरांक गोंयचें पडिल्लें ना म्हूण हे उमेदवार उलयले। कित्याक हे पार्टीन एक्सप्रेस म्हणजे तुका फ्रिडम आसलो उलोवपाचो अशें बी सगळें सांगताले ते तूं कोणाच्या न्हू कितें म्हणजे अशें फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणटा ते डेमोक्रेसी, तर डेमोक्रेटीक वेन ही पार्टी चलतली अशी तेंच्या लिडरांनी येवन सांगलेली। पूण हांगा गोंयांत पळयत जाल्यार ही डेमोक्रेसी बी कांय ना। हांगा दोग तीग जाण कितें तरी पार्टी चलयता आनी तेजेर कोण तरी उलयत थंय मिटिंगेक जा आनीक खंय जाल्यार तांकां वगी करता, अदरवायज तांकां दुसऱ्या मिटिंगेक आपयना। आनी सेंट्रल लिडरशीप जी आसा हॅज नो इंट्रस्ट इन गोवा रायट नाव। तर हे थोड्या लोकांचे अजुनूय पेमेंट्स उरल्या, कित्याक तर पार्टीन तांकां एश्युरन्स दिल्लें, कमिटमेंट केल्लें, पूण अजून पासून तांकां दिवंक ना ते। म्हणून ताका लागून एखाद्रे हे सेंट्रल लिडर्स येयना काय कितें, कित्याक तांकां वयल्यान पयशे येयले आसतले आनी तेंच्यांनी मदल्या मदीं कितें केलें आसतलें म्हणून ते हांगा जा भितर हे लोक सगळे जाण कॅन्डिडेट म्हणून ते येयना आसतले अशेंय बी एक डावट आसा। तिसरें म्हटल्यार एक आसा भितर ट्रान्सपरन्सी आहा म्हणून सांगताले सामकें पार्टीन सामकी ट्रान्सपरन्सी आहा, कोणी कितें विचारपाचें कितें हिशोब। पूण आयज पासून इलेक्शन जाल्ल्याक ते पयशे तुमकां डोनेशन कितले येयले हांगा आनी मोडले कितले तेजो सुद्दां हिशोब ना। हांगा दुसऱ्याची बिलां पे करूंक ना ती करूंक ना, तो सुद्दां हिशोब दिवंक ना की बाबा कोणाक कितें दिलें आनी कितें कितलो खर्च जालो आनी खंय खंय कितले मोडले तो सुद्दां हिशोब दिवंक ना। म्हणटकूच आतां कितली ट्रान्सपरन्सी हेतून आसा ती आमकां खबर ना। आयन ओर ट्रेडर इम्रान खानाच्या जामीन अर्जाक SIT मायन्सान हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या। कोट्यांनी रुपयाच्या मिनाचे चोरयेत घुसपल्ल्या इम्राना कडल्यान कस्टडीत जबाब घेवंक तपास अधिकाऱ्यांक पणजी सेशन कोर्टान जाय तितलो वेळ दिवंक ना म्हूण SITचो दावो। घेवया एक ब्रेक।